ह्या महिन्याचे 13 तारखेमेरेन खणी सुरू जावंक ना जाल्यार त्यो आनी केन्ना सुरू जावपाची आस्त ना। वीज मंत्री निलेश काब्रालान निर्शणेचो सूर लायला। सोमारा पर्वरे एका कार्यावळी खातीर तो सचिवालयांत आयिल्लो। उपरांत पत्रकारांकडेन ताणें हें उलोवन दाखयलें। सर्वोच्च न्यायालयान खण बंदीचो आदेश दिले उपरांत त्यो परतून सुरू करपाक राज्यांतल्यान साबार वटांनी जायते यत्न जाले। MMDR कायद्यात दुरुस्ती करपाक गोंयच्या खण पेडेस्तांनी जायते फावट सरकाराचेर दबाव हाडपाचो यत्न केला, पण अजून तांच्या पदरांत कांयच पडूंक ना। एक म्हणजे इंटरनल फिलिंग आसा की बिफोर फेब्रुवारी 13 जो आसा विषय म्हाका दिसता खंय तरी एक तरी चाली लागपाक जाय आनी जरी तर लागना जाल्यार म्हाका दिसता तो लागचो ना अशें म्हाका हांव फर्स्ट टायम स्टेटमेंट करता। सो आय थिंक द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज टू बी सिरियस विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट एंड वी शूड फायंड अ सोल्युशन टू सी दैट द पीपल ऑफ गोवा आर बेनिफिटेड। भाजपाचे तिनूय खासदार न्हिदल्यात असो जो आरोप जाल्लो तातूंत कांयच तथ्य ना अशें वीज मंत्र्यान म्हळां। तू गांवकाराचेर जो तिनूय MP न्हिदल्या हेजेर हांव सहमत ना, कित्याक ते काम करीत आसा, म्हाकाय खबर आसा कित्याक हांवूय इनवॉल्व आसा, पूण जो बाकीचो विशय आसा तेजे म्हाका कांय सांगूंक शकना। पूण MP न्हिदल्या म्हाका दिसना की आपणाच्या लेवलाचेर खंय तरी खूब प्रयत्न करता अशें म्हाका दिसता। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।